परवरे गुन्ह्या फाट्यान धाड घालून दुबावीत निहाल मालिक साब पानवाले अटक केल्या। सुमार 1.5 लाखांचो 15.640 ग्राम MDMA ड्रग्सा सयत स्कूटर मोबाईल मेळून 2.50 लाखाची रोख रक्कम जप्त केली। फुडलो तपास सुरू आसा। परवरी हांगासर क्रायम ब्रांचान परत एकदा रेड मारलेली आसा आणि हांगा ह्या रेडीन तांकां संशयीत जो आसा तो निहाल पानवाले हो संशयीत जावन आसा आणि हेच्या कडसून 15 ग्राम MDMA ड्रग्स आणि त्याच्या वांगडा त्याची स्कूटर मोबाईल आणि पैसे 2.5 लाख रुपयांचो मुद्देमाल तेकडे गावलेलो आसा आणि हो संशयीत निहाल पानवाले हो 20 वर्सां पिरायेचो तरणाटो हांकां अटक केलेली आसा क्रायम ब्रांचान। आम्ही पहिले कांय दिसा पयलीं क्रायम ब्रांचान अशीच पणजे हांगासर रेड मारलेली आणि एका सरकारी अधिकाऱ्याक अटक केलेली। तेच्या उपरांत ही क्रायम ब्रांचाची दुसरी खेप आसा जेणी परवरी हांगासर रेड मारून 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केल्ली आसा। निहाल पानवाले अशें नांव आसा आणि परवरी पसून अटक केल्ली त्याची फुडली चवकशी जी आसा ती चालू आसा अशें वाटेन आमकां घेवन